पक्ष आणि मुख्यमंत्र्यान सांगले जाल्यार फाल्यां सकाळीं मंत्रीपद सोडपाक तयार अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार प्रुडंटाचे हेड ऑनात उलयला। ब्राझिलिया वर्ल्ड कपाक गोंयच्या आमदार मंत्र्यांनी सरकाराचे खुस्तार भोवणी केली म्हूण चूक कांयच नाशिल्लें हेंय परोळेकार उलयता। सेरूल कोमुंदाजीचे जमनीर आपूण पुनर्वसणूक म्हूण घेतो तो फ्लॅट खंय विकतो न्ही लिजाचेर होय आर्ग्युमेंट परोळेकारान हेड ऑनात घालो। सध्या बोवाळ सुरू जाला की रिशफलिंग जाता तुमकां बी मनांतल्यान मातसो भंय दिसता की रिशफलिंग जाल्यार आपूण आसतलो नासतलो बी काय मातूय ना फ्लॅट तुमच्या नांवार जावचो ना डेफिनेटली ना। तुमकां पेपर दाखयता नाल्यार पेपर तुमी पळोवचे पेपर आसा बरयल्लें आसा थंयसर फ्लॅट तुमचे फ्लॅटाचे फक्त तुमचे नांव तुमकां अलॉटमेंट म्हण दिला लिजी तितलेंच तुमचें लिजी यू आर नॉट दी ओनर लिजी फालतून केन्नाच ओनर जावचे ना ना थंय बरयल्लें आसा डॉक्युमेंट बरयल्लें आहा लिजी म्हणून फॉर वीच आय हॅव टू पे लीज टू द कोमलीदार बस इतकेंच। आयज म्हाका सांगलें की पक्षान की ना बाबा दिलीप तुजें कामूय बरोबर जालें ना गेल्या 2.5 वर्सांक कामूय बरोबर जालें ना। दुसरी गोष्ट आमकां पक्षा खातीर कार्य केल्लें अध्यक्ष म्हणीन ना पूण पक्षा खातीर दुसऱ्या वटेन काम केल्लें तें आय एम रेडी फॉर एनीथींग। आनी खंयच्या मंत्र्याक दवरप खंयच्या मंत्र्याक काडप किंवा खंयच्या मंत्र्याक रिशफल करून दुसरे खातें दिवप हें करप हें मुख्यमंत्र्याचें काम। मुख्यमंत्री आपले तकलेन आहा तें करतलो इतकी म्हाका गॅरंटी आसा। दवरपाक जाय दवरून तेणी दवरप काडपाक जाय जाल्यार तेणी काडप फरक पडना ना डेफिनेटली पडना। सो तुमकां प्रॉब्लेम दिसना काय ना म्हाका व्हडलोसो दिसना आसलो तेंच्यांनी वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता। आमी जर वर्ल्ड क्लासचे जर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवंक शकता आमी लुसोफोनिया गेम केलो आमी एका वर्सा भितर गोवा स्टेटीक लुसोफोनिया गेमी खातीर वर्ल्ड क्लास आमचो हे दिले स्टेडियम दिले। जर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिले जाल्यार वर्ल्ड क्लास बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ताका अटॅच आसपाक जाय जाल्यार तो इव्हेंट बरोबर जाता। आमी 17 सालान जर आमी तो फुटबॉल टुर्नामेंट बरोबर करतले जाल्यार म्हाका दिसता मॅनेजमेंटूय बरोबर जावपाक जाय आनी तें जर मॅनेजमेंट सारकें करतलो जाल्यार आमी ते 4 गोश्टी भायल्या देशांत सुद्दां वचून शिकपाक जाय। हिंदू अधिवेशन गोंयांत घेवंक दितात जाल्यार राम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचेरच बंदी कित्याक? असलें अधिवेशन गोंयांत घेवंक दिवंक जायना म्हूण स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ केळेकार मागतात जाल्यार खासदार आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा मुथालिकाचेर सरकाराची भुमिका बदलिल्ली ना। मुथालिकाक गोंयांत जागो ना। आमदार विष्णूय तेंच म्हणटा। फोंड्या रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन जाल्लां। अधिवेशनाक रामसेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालीक येवंक शकता म्हूण बोवाळ पडिल्ल्यान गोंयचे वेगवेगळ्या वाठारांतले प्रतिश्ठीत नागरीक ताका विरोध उक्तावंक लागल्यात। स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ केळेकार म्हणटा अधिवेशनात संविधाना आड भाशा उलयतात जाल्यार मुथालिकाकूच कित्याक अधिवेशनाकूच बंदी घालात। हेजे म्हणल्यार आमी कॉन्फरन्स जावपाक दिता 7 दिसांची कॉन्फरन्स जे कॉन्फरन्स कॉन्स्टिट्यूशन काडून उडया म्हणटात आणि सेक्युलरिझम हो शब्द जो आसा तोय काडून उडया म्हणटात आनी ते हिंदू राष्ट्र करून सोदतात। हेजे म्हणल्यार कॉन्फरन्साक आमी मान्यता दिवपाक जाले इतले लोक आयले ते सगळे मुथालिकाच्या चुरतीचे लोक सगळे पूण सगळ्यांचे एटेन्शन मुथालिकाचेरच कित्याक खरें एटेन्शन टोटल जे कॉन्फरन्स जाला ताजे विरुद्ध जावपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा मुथालिकाचेर सरकाराची भूमिका स्पश्ट आसा। सरकारान आपली भूमिका मांडल्या गोंय सरकारान कारण असले गोष्टी गोंयांक हे दिवचे न्ही अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां। समाजात एकचार उरतलो जाल्यार मुथालिकाक येवंक दिवंक जायना। आमदार विष्णूचो मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास। म्हाका दिसता की हांगा हिंदू आनी क्रिश्चन ह्या 2 समाजा मदीं जर तेड जावपाक जायना जाल्यार प्रमोद मुथालिका सारक्याचें हांगासर येवप हें खरें म्हणजे बरोबर न्ही। आमकां मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत एश्युरन्स दिल्लें की मुथालिकाक तो गोंयांत येवपाक दिवचो ना आनी श्रीराम सेनेची स्थापना गोंयांत दिवचो ना। म्हजो मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा की ते सांगल्यात ते प्रमाणे ते कृती करतले। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। गोंयकाराचो स्वाभिमान जागो करपी शणै गोंय बाबाचें दिवचले स्मारक जावचें अशी सुचोवणी गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान सोमारा केली। ह्या स्मारका खातीर कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशा मंडळ आनी हेर कोंकणी संस्था वावुरतल्यो अशें उतरय दिवचले शणै गोंयबाब जयंती सुवाळ्यांत उलयतना पुंडलीक नायकान दिलें। दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रान सोमारा शणै गोंयबाबाची 137वी जयंती मनयली।
शणै गोंयबाबाचे दिवचले स्मारक उबारपाची सुचोवणी पुंडलीक नायकान ह्या वेळार केली. स्मारक बेगिनात बेगीन दिवचले जावचें आनी सगळ्या गांवांक अभिमान दिसतो की हें स्मारक दवरपाक 23 जुनान आमी वचपाक जाय. दिवचलकारा लागीं हांव उतरूय दिता अशे तरेचें स्मारक करपाचें जाल्यार गोवा कोंकणी अकादेमी, कोंकणी भाशा मंडळ आनी सगळेच आमचे व्यक्ती आनी संस्था आसा ह्या वावराक काम करपा खातीर. कोणाक दिसता आपली भास पुर्तुगेज, कोणाक दिसता मराठी, पूण ज्या ज्या काळजांत स्वाभिमान आसा, ज्याची पाळा मुळां प्रेम आसा, ताका जाणीव जाता की आमची म्हणून एक भास आसा, आमची म्हणून एक संस्कृती आसा आनी आमची म्हणून एक अस्मिताय आसा. आणि या ज्या देशात भाषावार प्रांतराज्याने केली आसा थंय प्रत्येक राज्य आपली भाषा, आपली संस्कृती, आपली अस्मिताय सांबाळपाचो प्रयत्न करता. थंय आमी फाटीं उरले जाल्यार आमी आपली भास, आमची संस्कृती, आमची अस्मिताय वगडावपा बद्दल प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊ एक विराम.